मानसवाडा कुणयचो रस्तो हो राष्ट्रीय महामार्ग जावन आसा। सुमार 171 कोटी रुपयांचो हो प्रकल्प आशिल्ल्यान ह्या रस्त्याचें काम आदींच हातांत घेतिल्लें। मात तेन्ना थळाव्यांनी कामाचो निशेध केल्ल्यान तें पुराय जावपाक पावलें ना, अशें स्पश्टीकरण आमदार सुदीन ढवळीकारान दिलें। येता त्या 10 दिसां भितर जड वाहनांक वयल्या रस्त्या वयल्यान वचपाची सोय करतले, अशें आश्वासन सुदीनान ह्या वेळार दिलें। मानसवाडा पुणे जो रोड आसा उत्तम संडास नॅशनल हायवे आणि हे काम जेन्ना सगळे काम आमी घेतिल्ले तेन्ना घेतिल्ले, पूण भोमा लोकांनी ऑब्जेक्शन हाडिल्ल्या कारणान एक्विजिशन जो प्रोसेस 171 कोटी रुपया त्या वेळार हांवें सँक्शन करून हाडिल्लो आनी हे 171 कोटी एक्विजिशन ऑफ लँड त्या कोणाचेर हाडिल्ले आसा। हे पयशे आमकां परत धाडचे पडले, कारण भोमा एक इशू जालो की रस्तो आसा तसोच घेवपाचो काय शेतांतल्यान घेवपाचो, आनी तो आज पर्यंत रिजॉल्व जायनाशिल्ल्या कारणान तो उडिल्लो आनी आतां ते फुडें चालू केला। दुसरी गोश्ट तांकां पयर आमी एश्युरन्स दिला की आतां ते 10 दिसांक जो मेन ट्रान्सपोर्ट आसा म्हणजे हेवी व्हेकल ती सगळी व्हेकल्स वयल्या रोडान जोडटले आनी त्या खातीर आमकां 3.5 मिटर जें एक्सटेंशन करपाक जाय रोडाचें ताचें काम सद्या चल्लां। ताचें ते 8 दिसांत फायल क्लियर जाले बरोबर तें काम चालू जाता आनी आतां तो इशू ना। लोकांनी ऑलरेडी ट्रान्सपोर्ट हांव सुद्दां सकाळीं थंयच्यानूच आयलां। आतां तो ट्रूक काडटले इतलो पडला व्हडलो 6 काय 8 व्हिलर कितलो तो मेजूना, पूण तो काडले नंतर सगळें